नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मेळपाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि हांव दिप्ती काकोडकरांच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। दिवचल मालांतल्या लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान घाली धाड चिरे काडपाक लागपी कांय माखनांय केली जप्त। सावड्डेतल्या मिराबाग बांदाक सोलयेकारांचो खर विरोध। आमकां नाका बंधारो म्हणून थळाव्यांनी घेतलो निर्णय, जाल्यार उदका स्रोत खात्यान बांद बांदपाच्यो हालचाली केल्यो सुरू। हाऊसिंग बोर्ड कोर्टी वाठारांत दुचाकीचो दपको डिवायडराक बसून एकलो गंभीर जखमी, हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल। शुक्रारा रातीची घडणूक। टास्क फोर्सान दाखयल्लो कला अकादमींतल्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर काडटले नवे टेंडर। एकूय रुपया खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदारा कडल्यान करून घेतले काम। उपरांत कंत्राटदाराक करतले ब्लॅकलिस्ट, मुख्यमंत्र्यांची म्हायती। मुख्यमंत्री म्हणटा एनआयओच्या अहवाल अजून वाचूंक ना। अहवाल वाचून जाले उपरांत भूमिका स्पश्ट करता। मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचेर आरजीचे मनोज परबाची टिका। आणि काँग्रेसीच्या काळात घेतिल्ले मिटर रिडरांक करतले नोकरेत कायमस्वरूपी। मंत्री ढवळीकरांचे आश्वासन। राज्यात अणु ऊर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें केन्नाच म्हणूंक ना। ढवळीकरांची काँग्रेस आपाचेर टिका। आता खबर विस्तारान। शुक्रारा दिवचल म्हालांतल्या लाटंबरसे पंचायत वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिरेखणीचेर खात्यान धाड घाली। ह्या वेळार चिरे काडपाक लागपी कांय माखनांय जप्त केल्ली आसा। दिवचलचे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केल्ली अशें कळटा। दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबरसे मये आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा। हे बेकायदेशीर चिरेखणींचेर खण खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता। दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खणीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली। दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवलेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली। हे खणीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरेखणीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केली। आतां पळोवचें पडटलें खण खातें हे बेकायदेशीर चिरेखणीचेर कितें कारवाय करता तें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावड्डेतल्या मिराबाग बांदाक सोलयेकारांनी पुराय विरोध केलो। पावसाच्या दिसांनी ह्या वाठारांत हुंवार स्थिती निर्माण जाता। बंधारो बांदलो जाल्यार पुराय वाठारांत हुंवार येतलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। तरी लेगीत उदका स्रोत खात्यान हो बांद बांदपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात। मुगोळी उपरांत सोलयेकारांनी बांद नाकाच असो निर्णय शुक्रारा जाल्ले बसके वेळार एकमतान घेतलो। तेजेर ना तो बंधारो बांदलो जाल्यार आमगे हिंगा पावसाकूच आमकां ऊंच बुट्टी येता, ऊंच येता वरांको पावता उदक। जर तर तो बांदलो जाल्यार आमगे लोकांक त्रास जातले न्हू, ऊंच येतलो न्हू। जर तर आमगे लोकां तर जाय तो बांदलोलो आनी ते बुट्टी येयली जाल्यार अदरवायज लोकां तर नाका जाल्यार हांव लोकां बरो ना। डब्ल्यूआरडी हो बंधार हाडटा कितें सरकाराक कितें मेसेज दिवपाक पयता? सरकारान हेजे विचार करचो। आमगे हिंग चोयशें पयलीं केशें आहा तें सिच्युएशन हिंगा पावसाक कितें जाता तें पयलीं चोयशें आनी मागीर तें बांदपा चोयशें। आमकां हेचे पयलीं बंधाऱ्या लागून भरपूर इश्यू जाल्लो। आयज आमगेल्या सोलयेच्या गांवांत ही बंधाऱ्या लागून फर्स्ट मिटींग आसा। हेजे मुखार आनी मिटींग जावच्यो अशें म्हाका दिसता। कित्याक लागून हो बंधार समज बांदलो जाल्यार आमगेली आख्खो बेल्ट आमगेलो आसा तो रिवर सायडीच्यान बेल्टाचेर आसा। बंधार बांदलो जाल्यार उदक आडवतलें, उदक आडोवन फुगतलें। आमच्या हितून भितर आमगेल्या गांवा भितर भरपूरशें उदक भितर सरतलें। तेका लागून आमगेली जायतीं घरां जी धडे जागेर आहा ती खसोन न्हंयेक पडूंक शकता। हेचो खूब इफेक्ट जावंक शकता। फाटलें एग्जांपल घेतलें जाल्यार बारीकशें आमगेलें दाबाचें एग्जांपल घ्या। दाबाचें एक उदक सोडलें त्या कारणान जायतीं गेले घरां इफेक्ट जालेलो। तो फाल्यां काळान इफेक्ट आमचेर जावंक शकता। पावस पडो इतलें उदक जाता ते आमगे आहा थिंगा पंप हावस आहा ते आख्खें बुडवता। सो म्हाका तेन्ना लायट बायट सगळी ऑफ करची पडटा कित्याक तें बुडली म्हणटरी उदक भितर येता कित्याक पावसा टायमा
आनी कॅश करून हें दिलें जाल्यार मागीर कितें जातलें तुवें कांय फायदो ना म्हाका तितून सो तेका लागून म्हाका जाल्यार हें लायक ना हें म्हाका नाका बंधारो म्हणटा तो म्हाका नाकाच म्हाका जाल्यार नाका. आमी आयकलां आसतलें की फाटल्या 1.5-2 म्हयन्या पासून एक प्रोजेक्टाचेर मिराबाग सावड्डे हांगा स्थानीक लोक अपोज करतात आनी हेचेर वारंवार मिटिंगी जाता खंय तरी हे मिडिया मुखार हाडटात. आतां हो प्रोजेक्ट आसा बंधारा प्रोजेक्ट आसा हो फक्त मिराबाग सावड्डे पुरतोच उरलो ना हेजेर आतां आनी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी अफेक्ट जाता अशें काल जे प्रमाणे लोकांचे ह्या दिसा ज्यो वेगवेगळ्या गांवांत मिटिंगी जाता तेजेर दिसून येयल्लें आसा. काल सोलयां कुडचड्यार हांगा एक मिटींग जाली की तांकां बंधारो नाका. जो गांव आसा सोलयां गांव तेजे कुशींतल्यान जुवारी नदी व्हांवता आनी खंय तरी जेन्ना पावस चड जाता तेन्ना ह्या गांवांक उदक वयर चलता आनी ते बागायतदार तशीं थोडीं घरां अफेक्ट जाता फ्लडान. तेंचे हेजे वयल्यान जे जर बंधारो येयलो मिराबाग सावड्डे हांगा तर लोक म्हणटा की ते उदकाची लेवल आसा ते हे गांवांक अफेक्ट जातले आनी खंय तरी घरां आसा ती बुडटली. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. हावसिंग बोर्ड कुर्टी वाठारांत जाल्ले स्वय अपघातात तिस्क उसगांवचो 24 वर्सांचो तरणाटो प्रवीण कुमार महाजनान डिवायडराक धपको दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत ताका गंभीर दुखापत जाली. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. ही घडणूक शुक्रारा रातीं घडली. रिंगोड कुट्टी हांगसरल्यार नॅशनल हायवेचेर राती एक स्कुटरची धडक डिवायडरार बसून स्कुटर चालक प्रवीण महाजन हो गंभीर जखमी जाल्लो. जखमी जाल्ल्या स्कुटर चालकाक सद्याक जीएमसी एडमीट केल्ले आसा आनी अपघाताचो पंचनामो चल्ला. गेल्ल्या 2 म्हयने पयलींच हांगा एक ह्याच स्पॉटार एक स्कुटरची धडक डिवायडरार बसून त्याच्या जाग्यारूच मरण येयलें आनी तेजे नंतर हो राती दुसरो अपघात जाल्लो आसा. कुट्टीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर प्रकृती. टास्क फोर्सान दाखयल्लो कला अकादमीच्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर नवें टेंडर काडटले. ₹1 खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदारा कडल्यान हें काम करून घेतलें. उपरांत त्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. कला अकादमीचो त्यांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले. दोनूय कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉइंट केल्ली घेतली दुसरी घेतली. सगळीं कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिलां. पूण तेंचो सावंड इंजिनियर आसलो लायट इंजिनियर आसलो त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदावट फ्री म्हणजे विदावट एनी कॉस्ट. ओके विदावट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो. सगळ्यांनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळीं कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक कळ्ळें. AMC करूंक आनी ताका दवरिना पुरो जाता तो बंद जालो. ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताज्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयतली. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिलें म्हणून गोंयांत कांय परिणाम जावचो ना हो NIOचो वादग्रस्त अहवाल मुख्यमंत्र्यान अजून वाचूंकच ना. अहवाल वाचता आनी उपरांत ताचेर उलयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंय आनी कर्नाटका मदीं म्हादयच्या उदकाक लागून कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. प्रकरण कोर्टात आसतनाय कर्नाटकान पयलींच सगळी तयारी केल्ली आसा. अदीं मदीं तांचे नाडेपेनाय चलतात. अशें आसतना म्हादयचें उदक मलप्रभेर व्हेलें जाल्यार ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना म्हूण धक्कोदायक अहवाल कांय दिसां फाटीं NIOन दिल्लो. हे अहवालाचेर आर्जीन आक्रमक भुमिका घेतना आंदोलनूय केल्लें. पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकारानूय ह्या अहवालाचेर टिका केल्ली. मात इतलें सगळें जाल्लें आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अजून तो अहवाल वाचूंकच ना स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलें. NIOचो रिपोर्ट हांव वाचता ताज्या उपरांत रिएक्शन दितलो. NIOचो रिपोर्ट दिला सबमीट केला आनी वाचल्या उपरांत रिएक्शन दितलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी
एनी हो रिपोर्ट वाचून मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून सुभाष शिरोडकरा कडेन डिस्कस करून हो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा तेज्या कडेन डिस्कस करपा जाय आसलो आनी हेचेर आतां स्टेटमेंट येवपा जाय आसलें आनी NIOचे जे सायंटिस्ट आसा तांकां विचारपा जाय आसलें की हो रिपोर्ट तुमकां कोणें करपाक सांगलो आनी हो रिपोर्ट तुमी कित्याक केलो. हे खंय तरी BJP सरकार कितें तरी लिपयता. आनी हो जो प्रमोद बदामी आसा जो कर्नाटका जो आसा चीफ इंजिनियर आसा जो एक्सटेन्शनाचेर सध्या आसा तेका हांगाल्यान गोंयच्यान धांवडपाची गरज आसा. जो मेरेन हो कर्नाटकाचो प्रमोद बदामी गोंयचे चीफ एक्झिक्युटिव्हाच्या इंजिनियराच्या चेअरीचेर बसतलो WRDन तो मेरेन गोंयांत जस्टीस मेळपाचो ना. तो मेरेन म्हादय आमच्या कडेन येवपाची ना. सो हेका पयलीं धांवडपाक जाय. सीएम प्रमोद सावंतान आयज जर हो रिपोर्ट वाचूंक ना जाल्यार ताका खबर ना जाल्यार सीएमान प्रमोद बदामीकूय क्वेश्चन करपाची गरज आसा की तेणी आजून मेरेन हो रिपोर्ट कित्याक वाचूंक ना आनी हो रिपोर्ट सीएमा कडेन कित्याक पावूंक ना. हे इग्नोरन्स कित्याक, हे नेग्लिजन्स कित्याक. हेच्या वयल्यान लोकांच्या मनान आनी डावट येता की हो रिपोर्ट करपाक BJP सरकाराच्या वयल्या इंजिनान NIOक सांगलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर NIO येता सो तांकां ते सांगले, तेंचेर तो प्रेशर घातलो आनी तो रिपोर्ट तेंच्यांनी करून घेतलो. आनी गोंयांत सगळे जाण फूल BJPचो सरकार, BJPचे मिनिस्टर्स, BJPचे आमदार येदे व्हडल्या विशयाचेर, इतले सिरियस विशयाचेर आजून सायलंट आसा आनी सीएम म्हणटा रिपोर्ट आजून वाचूंक ना. सो ही एक खरीच भिवपाची गरज आसा. आनी जर आतां भियाना जाल्यार फाल्यां तुमच्या नळाचें उदक आसा तें उदक हो सरकार कर्नाटका व्हरोन पावयतलो, कर्नाटकाच्या शेतांनी व्हरोन पावयतलो आनी तुमकां उदकाक लागून रडयतलो. देव बरें करूं. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. काँग्रेस सरकाराच्या काळात 20 खात्यांच्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले ते अजून मेरेन कंत्राटाचेरूच आसात. तांकां वाऱ्यार सोडल्यात. मात आमी ह्या मिटर रिडरांक आतां कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलें. तशेंच गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूं नाशिल्ल्याचें सुदीन उलयलो. दारबांदोडे वीज सबस्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री ढवळीकार उलयताले. काँग्रेसीच्या काळात 20 खात्यान कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ल्या मिटर रिडरांक आतां कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. काँग्रेस सरकाराच्या काळात ज्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले तांकां वाऱ्यार सोडल्यात अशी टिका ढवळीकारान केली. धारबांदोडा जाल्ल्या वीज सबस्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री ढवळीकार उलयतालो. आमचे मिटर रिडर आसा, लायन हेल्परान तरी हांवें हातभार लावन कशें तरी भितर घेतले. मिटर रिडर आसा काँग्रेसी वेळार लायिल्ले आसा काय ना रे? आसा मरे. आजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर उरले काय ना? तुमकां खबर नाशिल्ली जेन्ना तांकां घेवपाक तांकां सारकें घेवपाक जाय म्हणून? आतां आमी घेतात तुमकां, आमी घेतात तुमकां, कारण तें कर्तव्य आसा आमचें. तुमी जरी त्या वेळार लागिल्ले आसत तुमकां योग्य न्याय दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आनी तें हांवें आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. येतलें आमी गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूं ना. आमी कितें करपाक जाय हें आप आनी काँग्रेसीन सांगपाची गरज ना म्हूण सुदिनाची टिका. आपूण चर्चेक तयार म्हूण सुदिनान सांगलें. आमी केन्नाच म्हणूं ना की न्युक्लियर पावर गोंयांत आमी तयार करतले म्हणून. पूण जें कितें नवें कितें येता ताजेर आमी अभ्यास करपाकूच जाय. मागीर ते युनियन मिनिस्टर आसूं, हांव एज अ गोवा गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आमचें कर्तव्य तें जें बेस्ट आसा तें गोंयांत लोकांक दिवपाचें आनी तें दिवपाची तयारी आमी केल्ली आसा. तांणी म्हाका आपान आनी काँग्रेसीन म्हाका सांगपाची गरज ना. हांव तयार आसता तांचे बरोबर डिस्कशनाक. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. बदल्यांचें सत्र सुरूच आसा. गोंयच्या प्रशासनान सध्या व्हडलो बदल चल्लो आसा. IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर, संजीव गडकर, शकील उल रेहमान, संतोष सुखदेव आनी अर्जुन मोहन हांची गोंयांत बदली जाल्या. IAS अधिकारी रमेश वर्मा, अरुणकुमार मिश्रा आनी सुनील अंचिपाका ह्या तिगांची बदली दिल्ली केली. तशेंच IAS अधिकारी स्नेहा गीते, अश्विन चंद्रू आनी यशस्विनी बी हांची बदली अरुणाचल प्रदेशाक जाल्या. जाल्यार IPS अधिकारी ओमवीर सिंग बिश्नोय हांची लेगीत बदली दिल्लीक केल्या. IPS अधिकारी केशवराम चौरासी हांची बदली गोंयांत केल्या. नमस्कार. कांय वेळा पयलीं IAS आनी IPS ऑफिसर जे आसा तांच्यो मेजर ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसा त्यो काडिल्ल्यो आसा. भारत सरकारचें गृह मंत्रालय जें आसा
त्यो तेंच्या कडल्यान ही ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसात त्यो येतात आनी एग्मूट कॅडराचे जे ऑफिसर आसात IAS आनी IPS हांच्यो ट्रान्सफरी जाल्या आनी तातूंत गोंयान भितर जे म्हत्वाच्या पदांचेर IAS आनी IPS आशिल्ले ते आतां ट्रान्सफर जाल्यात दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश आनी बाकीच्या वाठारांत आनी 2 म्हत्वाचे अशे अधिकारी जे गोंयांतले अधिकारी गोंयांतल्या नागरी सेवे भितर तांणी फ्रॉम ग्रास रूट लेवलाचेर काम केलां ते IAS जे आसात ते जाल्यात ते म्हणजे यतींद्र मरलकार आनी दुसरे IAS गडकार. हे दोगांकूय आतां हे दोगूय गोंयचे पद आतां परत गोंयान आपली सेवा बजावपा खातीर गोंयान येतात. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की खंयचे ऑफिसर जे आसात IAS IPS तांच्यो खंय बदल्यो जाल्या त्यो. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार रमेश वर्मा गोंयान जे आशिल्ले म्हाका दिसता मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणून तांची हांगासर ते सद्या काम पळयताले ते रमेश वर्मा 2009च्या बॅचचे ते आतां गोंयच्यान तांची दिल्ली ट्रान्सफर जाल्या. ताजे उपरांत दुसरे आतां जे अधिकारी आसात ते सुनील आंचिपाका हे गोंयान काम करताले वेगवेगळ्या हेंचो तेंचे कडेन कार्यभार आशिल्लो आनी मातशे कांय प्रमाणात ते वादग्रस्तूय अशे थारिल्ले अधिकारी आशिल्ले वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तांकां आतां आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सफर मारल्यात दिल्ली. ताचे उपरांत म्हत्वाचे नांव जे आतां ह्या ट्रान्सफर ऑर्डरीक लागून चर्चेक घालात ते म्हणजे स्नेहा गिते. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी म्हूण त्यो काम पळयताल्यो बट जेन्ना शिरगांव स्टॅम्पेड जाले ताचे उपरांत ज्या अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो तातूंत स्नेहा गिते हांचो आस्पाव आशिल्लो तांची आतां बदली जाल्या आनी स्नेहा गिते हांकां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर तांची बदली केल्या. दुसरे आसात ते अश्विन चंद्रू 2019च्या बॅचीचे हे अधिकारी IAS ते गोंयान आशिल्ले तांची आतां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश बदली जाल्या. आनी एक नांव ते म्हणजे अश्विनी B. स्नेहा गिते ट्रान्सफर जाल्या उपरांत अश्विनी B हांच्या कडेन उत्तर गोंय जे आसा तांचे जिल्लोधिकारी पदाचो कार्यकाळ आशिल्लो किंवा ती पद सांबाळटाली तेंची बदली जाल्या गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश. आनी IPS अधिकारी जे आसले ते म्हणजे ओमवीर सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली जाल्या आनी दिल्लीच्यान गोंयान आयल्यात केशव राम चौरसिया. सो ही म्हत्वाची नांवां आसात. आतां हे जे गेल्या ते सांगल्यात तशेंच तुमकां हांवें जशें सांगलें की 2 म्हत्वाचे अधिकारी आनी एक अधिकारी गोंयान आयल्यात ते म्हणजे शकील उल रहमान रेदर 2013च्या बॅचीचे ते जम्मू काश्मीरांतल्यान आतां गोंयान तांची ट्रान्सफर जाल्या. मागीर संतोष सुखदेव म्हणून जे लडाख आशिल्ले ते गोंयान आतां आयल्यात आनी अर्जुन मोहन लक्षद्वीप आशिल्ले तांकां आतां गोंयान पोस्टींग मेळ्ळां. तशेंच दुसरे 2 म्हत्वाची नांवां जशें हांवें तुमकां सांगली ते म्हणजे संजीव गडकर 2013च्या बॅचीचे गोंयचे अधिकारी IAS म्हणून जाल्ले ते आतां जम्मू काश्मीरच्यान गोंयान आयल्यात आनी यतींद्र मरलकार जे लडाख आशिल्ले ते आतां लडाखच्यान गोंयान तांकां पोस्टींग मेळ्ळां. फातोड्यात पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जाल्या. उदका स्रोत खात्या वतीन शुक्रारा जिल्लो न्यायालया समोर आशिल्ल्या व्हाळांतलो चिखोल काडपाचें काम सुरू केलें. ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले. ह्या वेळार सरदेसाय आनी मडगांव पालिकेचेर टिका केली. मडगांव पालिका पावसा पयलींची कामां करपाक पुराय अपयशी थारल्या. 4-5 दिसां खातीर पालिकेन फक्त 8 कामगारांची वेवस्था केल्या आनी ही वेवस्था अपूर्ण आसा. ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पार्टी आतां फुडाकार घेवन सगळ्या प्रभागांनी पावसा पयलींची नितळसाण करतली म्हणून फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. हे खातीर हेल्पलायन क्रमांकूय जारी केला. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडच्यान आमी वर्सा वयचें डिसिल्टिंग करतात ते भशेन ते हांगा आमी सुरवात केल्ली आसा. डिसिल्टिंग करतना जे बिल्डिंगेंतल्यान डायरेक्ट डिस्चार्ज गटरांनी जाता तेच्या खातीर म्हाका दिसता की कांय जाल्लें आहा. मागीर फुडें ही आरती वर्सा वयची तीच कंप्लेन आतां सिवरेज SPDA मार्केटांत पावल्या हांगा हे वर्सा तशें आमी पावयता ताजे मागीर सगळ्यांनी ती डिस्चार्ज जावंक जायना. दुसरें म्हणल्यार म्युन्सिपालिटीन
जें कितें ठरयलां म्युन्सिपालिटीची प्रायोरिटी तुमी पळयल्या म्युन्सिपालिटीन डिसिल्टिंगाक आनी प्री मॉन्सून प्रिपरेशनाक इतलो फोकस करूंक पावस येवचे पयलीं जो फोकस जाय तो म्युन्सिपालिटी कडच्यान जायना आनी म्युन्सिपालिटीन तें सारकें करूंक ना कावन्सिलरांचो इश्यू असो आहा की तांकां 4-5 दीस लेबर 8 लेबर दिले तांचे वॉर्डांनी कामां जावंक ना सो ताजे खातीर आमी पर्सनली आमचे ओन पयशांनी आमी पूर्ण फातोर्डान हें डिसिल्टींग करतले जंय कावन्सिलरांक जाय तो जंय आमचे कावन्सिलर ना थंय हांव नागरिकां कडेन मागता की तांणी आमची हेल्पलायन 8888411111 त्या नंबराचेर सांगचें की बाबा हो जाग्याचेर हें क्लिननेस करपाक जाय तें आमी करूंक लागतले सो सगळ्या वॉर्डांनी आमी आयच्यान सुरवात करतले आनी हें डिसिल्टींग WRDचें आमी करतले सो म्युन्सिपालिटीचे प्रायोरिटी ज्यो आसूंक जाय त्यो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीची प्रायोरिटी क्रिकेटीचेर पाविल्ल्यो आहा आनी खंय पाविल्ल्यो आहा ताजे खातीर आमची प्रायोरिटी पावसाचे पयलीं क्रिकेट न्ही आमची प्रायोरिटी पावसाचे पयलीं प्री मॉन्सून कामां करप डिसिल्ट करप ड्रेनेजीस रस्त्याच्या सायडीन गटारां क्लीन करप आनी रस्त्यार जे फोंड पडल्या ते आमी बेगीनच्या बेगीन रिपेर करतले 18 तारखेच्यान तें काम इलेक्ट्रिसिटीक बंद करपाचो आदेश आयिल्लो सो बिटवीन दॅट टू द मॉन्सून टायम आमी हे पॅच वर्क कंप्लीट करतले तर हो आमचो फोकस आसा संजीवनी साखर कारखान्या खातीर फुडलीं आनीक 2 वर्सां ऊसकारां कडल्यान ऊस घेतले म्हणून सरकारान थारायला मात सरकार ऊसकारांक जे आर्थीक सहाय्य दिता ते पयलीं भशेन सगळ्यांक मेळटलें काय फक्त ते सद्याक उत्पादन घेतात तांकांच मेळटलें हाचेर संभ्रम आसा बेगीनूच ऊस शेतकार संघटनेच्या बसकेंत हाचेर फुडलो फुडार थारतलो म्हणून संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाईन सांगलें संजीवनी साखर कारखानो फाटलीं कांय वर्सां बंद आसा तरी लेगीत सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडल्यान ऊस घेता आनी तांकां आर्थीक सहाय्य करता पयलीं सरकारान ऊस उत्पादकां खातीर खासा सहाय्य म्हूण येवजण चालीक लायिल्ली आतां सरकारान ती रद्द करून नवी ऊस उत्पादकां खातीर सहाय्य ही येवजण काडल्या ह्या येवजणे खाला सरकार आतां फुडलीं आनीक 2 वर्सां ऊसकारां कडल्यान ऊस घेतले आनी तांकां पयशे फारीक करतले मात ऊसकारां मदीं संभ्रम तयार जाला की पयले भशेन सगळ्या ऊसकारांक सरकार आर्थीक सहाय्य दितले काय फकत जे सद्याक ऊसाचें उत्पन्न घेतात तांकांच दितले हे विशीं उलयतना गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हांणी सांगलें की तांचे वैयक्तीक मता प्रमाण पयले सारकी सगळ्या ऊसकारांक सरकारान अर्थीक मजत दिवपाक जाय हाचेर अधिकृतपणान फुडें कितें करप हे संघटनेच्या बसकेंत थारतले अशें देसाई हांणी सांगलें चीफ मिनिस्टर आमचे CM साहेबान सांगला की फॅक्टरी चालू करता म्हणून पूण आमी खंयच्या आशेन हे जावपाचें फॅक्टरी चालू करता म्हटल्यार बरोबर आहा पूण थंय पळोवंक गेल्यार कांयच येना अजून फॅक्टरीची हालचालूय काय ना आनी तेन्ना हे नोटिफिकेशन जे दिल्लें आहा तितून म्हटल्यार कितें फक्त ऊस असलेल्यांकूच हांगासर हे मेळटलें म्हणून तेन्ना ती आमी म्हणटा कितें जे कोणी ऊस आनी हे डेबिटेड क्रॉप केल्लें आहा जी स्कीम पयलीं चालू आसली ती स्कीम आमकां फुडें परत आनी तुमची फॅक्टरी चालू जायसर दवरा 1 वर्सां फॅक्टरी चालू जायना स्कीम बंद करा पुणून एकदाची फॅक्टरी चालू करून तुमी ती आमकां शेतकऱ्यांक दिलासो दिवपाक जायो तशीच आमची हे आज हे जी पेपरार येयला वार्ता येयल्या त्या हेजेर आमी संघटना रोखडी मिटींग घेतली आनी त्या हितून आमी सगळे बसून चर्चा करतले आनी मागीर वचून आमी CMाक मेळोन आमचे जे कितें आसा प्रश्न ते आमी CMाक सांगतले तेणी म्हटलें कितें फक्त ऊस आहा तांकांच हाडून तेंच्यानी ऊस हाडून घालचो आनी तांकां मेळटलें म्हणून हेजेर क्लियर केल्लें ना की जी पयलीं जशी मेळटाली फार्मरांक जे म्हणजे भाजी लायताले तांकां मेळटाले आनी ऊस लायताले तांकां मेळटाले तशें ना म्हणून ते आमी त्या हेजे बद्दल आमी चर्चा करून मागीर आमी ते मेळटले आमी CMाक किंवा एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आनी मागीर आमी तेजो विचार करतले केन्ना पर्यंत मिटींग घेतली मिटींग आमी फुडल्या आठवड्याक रोखडीच घेतली मिटींग गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी कुंकळ्ळे नगरपालिकेचो सर्व्हर अचकीत डावन जाल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली ऑनलायन सेवा ठप्प जाल्ल्यान कर भरपाक लोकांक वरांची वरां लायनीक उबे रावचें पडिल्ल्यान थळाव्यांनी कुंकळ्ळे नगरपालिकेचेर तिडक उक्तायली हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक प्रश्न केले तेन्ना तांचे कडल्यान स्पश्ट जाप मेळूंक ना अशें थळावे सांगतात ऑनलायन सेवा बेगोबेग सुरू जावंक ना जाल्यार कराचेर एक्स्ट्रा चार्जीस भरचे पडटले म्हणून थळाव्यांनी खंत उक्तायली बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदिता कडेन केल्या टॅक्स भरपाक सर्व डावन आसा म्हणून डावन ना आमकां काल वयल्यान डावन जाला त्या दिसा मनीस हांव मेकानिकान काम करलो स्टार्ट केलो तेंगे गव्हर्मेंट न्हू आमगे हें न्हू तें गव्हर्मेंट BSNL ते लोक एकू बारा येतात आतां तेच म्हयन्यार 1-2 म्हयने येना मागीर कांय ना टॅक्स करपाक म्हणिल्लो म्हणजे ट्रेड टॅक्स भरपाक आयलो तुमकां फुल्ली लायन लागलो आहा पेमेंट करपाक
फाटले 2 म्हयने जाले आतां एप्रील मे मार्चा सावन येता एप्रील मे तरी कांय ना सर्वर डावन एवरी टायम येयलो 3 दीस जाले दिसता थर्ड टायम आतां टॅक्स भरपाक मेळना म्हाका आयज जी म्युन्सिपालिटीची बायमांडली मिटींग बी चलता मिटींग आसा थिंगा आनी ती मिटींगेर थिंगे रेजोल्युशन जायते आहा हें आहा तेंगेलें रेजोल्युशन घेवपाची एजेंडा आहा तेंगेलो एजेंडा आज सीएमाक आनीक एलओपी कितें तरी टँक्स गिवींग फॅसिलिटी कितें तरी आहा तेंगेलें हांव नाका कित्याक म्हणून बरें काम केलां आनी सीएमान बरें सपोर्ट केला एलओपीक आनी एलओपीन बरें काम केलां अशें दिता ते म्हाका जाल्यार काम केल्लें कांय दिश्ट पडना जशें मनसुरान सांगलें ते भशेन फाटीं आतां 5 वर्सां जातलीं 2020 इलेक्शन जालें न्यू कावन्सील फॉर्म येयल्लो तेन्ना कावन्सील जेन्ना इलेक्ट जाल्लो त्याच दिसाक युरीत मागे बरो हम तुम्हारे साथ है और नारे चलताले युरी मुखार गेलोच कावन्सील फॉर्म जाल्यार पूण तेजे फाटल्यान 5 वर्सांनी कावन्सिलान एक फातर हिंगाचो थिंगा हालयलो अशें म्हूण आमकां दाखोवचो आयज हांव कुंकळे म्युन्सिपालिटी आसा एक टॅक्स भरपा म्हणून येयल्लो पयल्यार हिंगा टॅक्सा लागून लायन इतली वाडलो आहा हिंगा सदांच सर्वर डावन आनी हें डावन म्हणटात 4.5 वर्सां जालीं कावन्सिलर आतां हे कावन्सील येवन थोडे जाण म्हणटा आपूण हेगे सपोर्टर कावन्सील सपोर्टेड एलओपी कुंकळेचो आमदार पण हिंगाची उदरगत ह्या म्युन्सिपालिटीची उदरगत कांयच जाली ना मातशें दाखयल्या कळटलें वयल्यान खपटी पडपा लागला सगळे कडेन फावंडेशन स्टोन जाता हिंगा कुंकळ्या बरे फावंडेशन स्टोन जाता हॉटमिक्सा लागून नाल पडोवपा जाताय बरे हॉटमिक्सा लागून हॉटमिक्स घायले आहाय चकाचक जाले स्टेटा बीजेपी सरकार रावन सेंट्रल एलओपी आसून पसून हिंग बरें काम जावपा लागलाय जावं फुटसाल जावं आनी क्रिकेटा बरें काम जाताय पण ही म्युन्सिपालिटी शिफ्ट जायना म्युन्सिपालिटीचो प्रोविजन आहा आमगे बिल्डींग बांदलो आहा बिल्डींग आसून पसून ते बिल्डिंगे आजून पसून शिफ्ट जावपा इतलो टायम आनी सर्वर म्हणटा तो इतलो डावन जालो आहा हिंगा एकल्याक टॅक्स भरपा लागून ही लायन आज हो मेया म्हयनो एक्चुली मार्च एप्रिला टॅक्स भरप आसता पण मेया पसून आजून पसून टॅक्स फारीक करपाय कित्याक हेंगे सर्वर डावन जावन आज हें मागीर टालाव कोण फारीक करपाचो आमीच फारीक करपाचो लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर